मेडिकल कमिशन बिलाक संसदेन जी मान्यताय दिल्या ताका देशभरांतल्या दोतोरांचो विरोध आसा. पण 2 जानेर पुराय देशान काळो दीस म्हण दोतोरांनी पाळ्ळो. मात एमर्जन्सी आनी क्रिटिकल केशींची दखल घेतली. फक्त रुटीन चेकअप ताळे. आडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान निलेश परवार. आज जे आमी हांगा जमल्या ते आज पार्लमेंटान नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल हे टेबल करपाचें आसा. आनी हे जे बिल आसा ते MCI जी बॉडी आसा मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडिया ती डिजॉल्व करून तेज्या जाग्यार हे नॅशनल मेडिकल कमिशन ते सगळे डॉक्टरांचो कंट्रोल आपल्या हातात घेवपाक पळयतात. एज्युकेशन, एथिक्स हे सगळ्याचेर तांचो कंट्रोल उरतलो. आनी हितून प्रायवेट मेडिकल कॉलेजीस आसात तांकां ते चड प्राधान्य दिवपाक पळयतात. तांकां स्वायत्तता चड मेळटली. ते स्वताचे सिट्स कितले वाडोवपाक शकता, अंडर ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, आनी फी बी तांकां जाय तशी ते आकारूं शकतात. तशेंच फॉरेन डॉक्टर सुद्दां येवन हांगा प्रॅक्टीस करपाक शकतात, तांकां कांय बंधन ना. तशेंच जे आयुर्वेदीक बी डॉक्टर्स आसा तांकां थोडो ब्रीज कोर्स दिवन ते मॉडर्न मेडिसीन प्रॅक्टीस करपाक शकता. सो हे सगळे ज्यो हे आसा ते आमच्या डॉक्टरांक, एलोपॅथी डॉक्टरांक मारक आसा. तेन्ना आमचे मागणें आसा की हे जे नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल आसा ते टेबल करचे पयलीं ते पार्लमेंटरी स्क्रुटिनी कमिटीक धाडचे आनी मागीरूच तेजेर विचार जावचो. मेडिकल कमिशन बिल जे आज टेबल करता ताका आज पार्लमेंटान ते टेबल करपाचें आसा की ताका सगळे ऑल ओवर इंडिया सगळे डॉक्टरांचो सक्त विरोध आसा. आनी इंडियन मेडिकल असोसिएशन हेडक्वॉर्टर जे दिल्ली आसा ते नॅशनल प्रेसिडेंटाचे आमकां डायरेक्टीव आसा की आज 2 जानेवारी हो सगळ्यांनी ब्लॅक डे किंवा काळो दिवस म्हणून मनोवचो. आनी आपली जी रुटीन OPD आसा ती सकाळची 6 ते सांजची 6 मेरेन बंद दवरची. हितून इमर्जन्सी किंवा क्रिटिकल केअर कितें आसा तांकां ट्रिटमेंट मेळटलो, तांची कांयच हयगय जावची ना. फक्त जे रुटीन OPD कितें आसा त्यो सकाळचे 6 ते सांजचे 6 मेरेन बंद आसता. इट इज नॉट डेमोक्रेटीक. दोतोरांचेर बिल आहा तातूंत दोतोरांचो भाग आसप सामको इम्पॉर्टंट आसा. पयलीं म्हणजे आमचे दोतोरांचे इवन जजीस केन्ना जो रिपोर्ट दिता न्ही, जजमेंट दिता तेन्ना ते एक्सपर्ट कमिटीक आपयतात दोतोरांक, कित्याक तांकां भितरलें तितकें ज्ञान नासता. इट इज अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट. आमचो 1+1 इज नॉट 2. आमचे मॅथ्सा प्रमाणे न्ही, एक ते एक धरलो आनी ते तशेंच केलें म्हणून सगळें एक एस्पिरीन वीच कॅन सेव सम पीपल, सम कॅन किल द पेशंट बिकॉज ऑफ ब्लिडींग. सो इट इज इम्पॉर्टंट ती अंडरस्टँड जावपाक ते दोतोर आसप इम्पॉर्टंट. आमी म्हणना की सगळे 100% दोतोर हाडा म्हणून, पूण एटलीस्ट 51% तरी दोतोर थंय आसप आनी ते बी इलेक्टेड आसप, चडशे इलेक्टेड आसप आनी मागीर थोडे नॉमिनेटेड आसूं शकता. पण एटलीस्ट 25 जर आसा भितर जाल्यार भितरले 12 ते 13 दोतोर आसप इम्पॉर्टंट आसा.